नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। हांव स्नेहा। आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कळंगूट वाठारांत 21.60 लाखांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंची जाला फटवणूक। कळंगूट पोलिसांनी ह्या संबंधी केस नोंद करून एकल्याक केला अटक। आरोबा तुये जंक्शनाच्या रस्त्या कुशीक सोबीतकरण करपाचे काम जाला नेटान चालू। खाजन शेतकी जमनीत माती उडयिल्ल्यान पर्यावरणवादी आनी शेतकारांनी उक्तायला खर तिडक। दोडामार्गाच्या विर्डी वज्रा घसघशाचेर बुडिल्लो कर्नाटक हुबळीचो 23 वर्साचो तरणाटो सोद वावरा उपरांत सापडलो पुलिसाक। दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर फुटली परत। परतून पिवपाच्या उदका खातीर मारामारी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर जाली भरपूर उदकाची नाशाडी। कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा पेटली कीट। ताब्यात घेतिल्ल्या आंदोलकांक सोडयले कांय वरां भितर। क्रांती दिसा निमतान आंदोलकांक ताब्यात घेतिल्ल्यान विरोधकांनी केली सरकाराचेर टिका। आनी पत्रादेवी वाठारांतल्या हुतात्मा स्मारकाचे काम जाला पुराय। बेगीनूच जातले उक्तावण। 288 स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक मेळ्ळा सरकारी नोकरी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। आता खबर विस्तारान। कारापूर सवणच्या आंदोलनाक गोय क्रांती दिसा कीट पेटली। आझाद मैदानार मोर्चा व्हरतना लोकांक आडायले। सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादतात असो आरोप करीत आंदोलकांनी भीक मागून पयशे एकठांय करून पुलिसांक दिवपाचे यत्न केले। तेन्ना आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। मजगती विरोधकांनी पुलीस स्टेशनार वचून मध्यस्थी केले उपरांत त्या आंदोलकांक सोडयले। आमचं आझाद मैदान हे गोंयकारांचो हे उठया and the which public event this is सीएमचे काजार न्हू सीएमचे काजार न्हू हे रेव्होल्यूशन डे हांगासर सॅक्रिफायस आमच्या लोकांचो आमचे तुकाराम काणकोणकर माझा आजा कारापूर सरवणचे लोक फाटले 2.5 म्हयन्याच्यान लोढा प्रकल्पा आड आंदोलन करतात। बिरेस्तारा तांच्या आंदोलनाचो 75वां दीस देखून तांच्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करपाचे यत्न केलो, मात पुलिसांनी तांकां वाटेकूच आडायले। लोकांनी सरकारा आड तीव्र नाराजी उक्तायत सरकार आर्थीक फायद्या खातीर वेगवेगळे प्रकल्प लोकांचेर लादता असो आरोप आंदोलकांनी केलो। मजगती बोळा घालपी आंदोलकांक पुलिसांनी ताब्यात घेवन पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनात व्हेले। सगळ्या विरोधी आमदारांनी तशेंच समाजवावुरप्यांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। विरोधकांनी पुलिसांकडेन हे विशीं चर्चा केले उपरांत त्या आंदोलकांक कांय वरां भितर सोडयले। जशें तांकां बसीत भरून व्हेल्ले तशेंच तांकां परतून हाडून सोडले। मजगती विरोधी आमदारांनी कारापूरकारांक तेंको दिलो। हो लोढा प्रकल्प स्क्रॅप जाय मेरेन आपूण कारापूरकारांक तेंको दितलो आनी तांच्या बरोबर आसतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें। ह्या प्रकरणाक आनीक आंदोलकांचेर कारवाय जावची ना अशें तांणी सांगलें। दोन कलिगांमदीं अशी फाटल्यान वचून मागीर कितें जावंक जायना म्हाका खात्री आहा तशें जावचें ना। तशें जर जालें जाल्यार तें रिफ्लेक्ट स्टील वर्ड्स ऑन द गव्हर्नमेंट। आज क्रांती दीस आनी क्रांती दिसाक क्रांती करपी लोकांक बारीक समाजाक जे भशेन तुमी म्हाजो उल्लेख केलो तातूंत समाजान आनी तुमचे भितर कांय डिफरन्स ना हें दाखोवन दिलें आनी गोंय पिकलां एक क्रांती। आतां हें सगळें बऱ्या भशेन सेटल जालां म्हणून ताजेर फुडें उलोवपाचें आमी हांव फक्त एक्सपेक्ट करता सरकारान आपलें उतर जावचें, प्रोटेस्टरांनी आपलें उतर जावचें आनी तांणी तांचें पिसफूल एज्युकेशन तांचे इश्यू सॉल्व करपा खातीर आनी ते फुडें वचचे आनी ताका आमचो सपोर्ट। आज म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखोवन दिलें की गोंयांत सालाजाराची जी तानाशाही चलताली ती आज हे भारतीय जनता पार्टी करपा सोदता। आज क्रांती दिसाच्यो सगळ्या गोंयकारांक समेत गोंयकारांक परबी। त्याच बरोबर प्रत्येक गोंयकारांनी आज याद करपाक जाय की कारापूरचे लोक जेन्ना थंय क्रांती दिसाच्या निमित्यान थंय श्रद्धांजली दिवपाक वताले तेन्ना ह्या बीजेपीच्या सरकारान तांकां थंय आडायले आनी उबारून डिटेन करून हांगा हाडले। म्हाका दिसता आज गोंयकाराचेर जेन्ना असलो अन्याय जाता
आनी असलो अत्याचार जाता तेन्ना गोंयान क्रांती जातलीच. आयच्यान म्हाका दिसता ह्या कारापुराच्या निमित्तान ही क्रांती आता ते फुडल्या इलेक्शनान घडटली. आम्ही म्हणता हो सरकार आसा तो बहुजन समाजाचो सरकार, बायलांक फुडें काडपाक सोदता. आज हो बहुजन समाजाचो सरकार पळय, बायलांचेर पळय, आज तूं जाणा अक्षरशः ते बॅरिकेड्स पळोवन एकल्या बायलेचे बोट फुटले आणि तिचे बाबड्याचे किणेले आणि वळवयटा आणि त्या पोलिसांनी तिका थंय दोतोरागे दाखोवपाक सोडून हांगा ओल्ड गोवा हाडले. हांव हॉस्पिटलान आतां घेवन गेलें. ही चर्च पाहिलं तुम्ही ओल्ड गोवा टुरिस्ट स्पॉट हो. ह्या टुरिस्ट स्पॉटार ते हेल्थान दोतोर ना आणि कितें ही सरकाराची हे पळय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. राज्यात तरणाट्यांक बुडून मरण आयिल्ल्याच्यो घडणुको सेगीत वाडत आसा. केरी 70च्या शिमे लागसर आशिल्ल्या विडी दोडामार्ग वजरा सकल घसघशार हुबळी कर्नाटकाच्या विजय दोडामणी ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक बुडून मरण आयलें. दिवचलच्या मुस्लिम वाड्यावयली सारकी केल्ली उदकाची पायपलायन 5 वरां भितर परत फुटवाचो प्रकार दिवचले घडला. देखून दिवचले सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत परतून पिवपाच्या उदका खातीर हाल जाल्यात. पायपलायनींतल्यान जावपी उदका पुरवण बंद करता म्हणसर बिरेस्तारा मध्यान रात्री सावन शुक्रारा सकाळच्या 9 वरां मेरेन चड प्रमाणात उदकाची नाशाडी जायत आशिल्ली. भायर पळय जाल्यार संबंद गटारांत भितर नळाचें उदक व्हांवता. जशें पावसान सुद्दां केन्ना नासलें तशे पद्दतीचें आज ती दिसूच अशें आसा की 15 दीस जाले 20 दीस जाले पावस पडूंक ना. पाणयाची अत्यंत कमतरता जाल्या. लोकांक विनंती करता कमी पाणी वापरा आनी कितें करा सगळें करा म्हणून. आनी पाणयाची जी नाशाडी जाल्या आज हांगा भितोले वालावलीकर कॉलनीचे लागीं गटारांत व्हांवता. लोक कालच्यान तळमळटा उदकाक येवन येवन पळयता दुरुस्ती करता ना कितें जालां काय म्हणून. पूण अजून पर्यंत 2-3 फावटी प्रयत्न करून सुद्दां नळ तेंचे कडेन दुरुस्त जावंक ना आनी नळाक वेवस्थीत उदक येवंक ना. ह्या दिसांनी सरकारान सरकारी ऑफिसर जे आसा तांकां स्वता थंय वचून हात घालून ते दुरुस्त करून लावचे. फक्त ते कामगार आसा रस्त्याचे आनी हेचे कामगार काम करता तांकां तेंचेर ते सोडचे न्ही अशें हांव गव्हर्मेंटाक कळकळीची विनंती करता. कालच हरशी ती पायपलायन फुटलेली हांगा पळय काल सारकी गेली तेंच्या सांजची आयज परत सकाळी परत फुटल्याली. इतलें उदीक वेस्ट जालें न्हू. पळोवंक गेल्यार एक्चुली पावसूय ना अशें उदीक वेस्ट जालें जाल्यार नॉट गूड. कितें बेगीन ते बेगीन करपाक जाय. दिवचल शारा सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत उदकाची पुरवण करपी पोडोशे उदका शुद्धीकरण प्रकल्पाची पायपलायन दिवचलच्या मुस्लिम वाड्याचेर फुटिल्ली. देखून फाटले सुमार 15 दीस हे पायपलायनींतल्यान उदकाची लिकेज चालू आशिल्ली. काल बिरेस्तारा हे पायपलायनीचे काम झुजाव पावड्यार हातात घेवन राती उसरा मेरेन हे पायपलायनीची दुरुस्ती केल्ली. पायपलायनीचे दुरुस्ते खातीर काल दिसभर उदका पुरवण बंद आशिल्ली. देखून दिवचल शारासयत सरभोंवतणच्या वाठारांतले नळ सुके पडिल्ले. बिरेस्तारा राती उसरा पायपलायनीची दुरुस्ती केले उपरांत उदका पुरवण सुरू केल्ली आनी घराघरांनी नळांतल्यान उदक येवपाक लागिल्लें आसतनाच काल मध्यान राती हीच पायपलायन परत एक फावट फुटपाचो प्रकार घडिल्लो आसा. मध्यान राती फुटिल्ले हे पायपलायनींतल्यान शुक्रारा सकाळी 9 वरां मेरेन घसघसून उदक भायर व्हांवतालें. देखून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाल्ली आसा. आतां पायपलायन परत फुटिल्ल्यान परत दिवचल सयत सरभोंवतणच्या वाठारांत उदका खातीर मारामारी जातली हे निश्चित आसा. मुस्लिम वाड्याचेर जी पायपलायन परत फुटल्या ती केन्ना एकदां दुरुस्त करता आनी घराघरांतले नळ परत केन्ना घसघसतात ते. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आरोबा तुवें जंक्शनाच्या रस्त्या कुशीक सोबीतकरण करपाचें काम नेटान चालू आसा. सुमार 3.5 कोटी परस चड पयशे मोडून तयार जावपी ह्या प्रकल्पाक थळाव्यांनी येवकार दिला. पूण त्याच वाठारांतल्या खाजन शेतकी जमिनीत माती उडयल्या संबंधी आरोप केला. ताका लागून पर्यावरणवादी आनी शेतकऱ्यांनी खर तिडक उक्तायला आनी ह्या प्रकरणाची चवकशी करची अशी मागणी केल्या.
आसात आरोबा तुये ह्या जंक्शनाचेर आनी हांगासर आमचे थळावे आमदार जीत आरोलकर आणि सार्वजनिक बांदकाम खाते हांच्या वतीन हांगासर ब्युटिफिकेशन करपाचें काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू आसा. एका वाटेन हांगासर युद्ध पातळीचेर काम सुरू आसा तर दुसऱ्या वाटेन जी खाजगी जमीन म्हणजे खाजण लँड आसा त्यातून व्हडा प्रमाणात मातीचे भराव टाकून हांगासरय बांदकाम करपाचो कांय जाणांचो यत्न सुरू आसा. सरकारान ज्या वेळार सरकारच्या योजने अंतर्गत वेगवेगळे उपक्रम राबयतात आणि ब्युटिफिकेशन करतात आणि ज्यावेळी जी खाजण शेती असता ती खाजण शेती खरें म्हणल्यार वेगळ्या व्यवसाय वेगळो पारंपारीक व्यवसाय करपाक एखादी सुंगटां पोसून थंयसर कितें व्यवसाय करूं येता तशा व्यवसायाक उबा आसता. पूण कांय जाण हांगासर पर्यटनाच्या व्यवसाया खाली वेगवेगळे उपक्रम राबोवन कॉन्क्रीटची जंगली उबारचो यत्न आसा. पयलीं तर हांगासर आमी नजर मारलेली जायती मँग्रोव झाडां व्हडा प्रमाणात आशिल्ली ती झाडां नश्ट केल्ली आसा आणि फाटल्या सरकारानय ताचेर काय लक्ष दिलो ना म्हणून त्या जमीन मालकांचे फावलेले आसा. पूण आता तरी सरकारान जी व्हडा प्रमाणात हांगासर खाजण शेतीत मातीचो भराव टाकून जे कोण अतिक्रमण करतात त्यांचेर कारवाई करपाची गरज आसा आणि सरकारच्या माध्यमातून हांगासर जे ब्युटिफिकेशन जाता त्या ब्युटिफिकेशनाक 3.5 कोटीपेक्षा चड खर्च करपाची येवजण सरकारची आसा. हांगासर ब्युटिफिकेशन करता बरोबरच गार्डन आसतले चलपा खातीर वॉकिंग आसतले भुरग्यां खातीर एक खेळपाचे साधन सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण आसा. शिवाय जे बेरोजगार युवक आसात तांकां हांगासर स्टॉल घालपाची येवजण आसा आणि ह्या माध्यमांतल्यान सरकार बेरोजगार युवकांक रोजगार दिवपाचो यत्न करता. आणि ज्या वेळार असे प्रकल्प पुराय जाले त्या वेळार थळाव्या पंचायती कडेन ती जबाबदारी दिवन ह्या प्रकल्पांची मेंटेनन्स आणि ताची देखरेख करपा खातीर प्रत्येकान यत्न करचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. कळंगूट वाठारात 21.60 लाख रुपया मोलांच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूची फटवणूक घडिल्ल्याचो धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. एका मनशान सेकंड हँड आयफोन, सॅमसंग मोबायल आणि आयपॅड विकते घेतले आणि फारीक करिनासतना माल लेगीत परतून करूंक नाशिल्ल्याचो आरोप केला. कळंगूट पुलिसांनी ह्या संबंधी केस नोंद केला आणि फुडली चौकशी सुरू आसा. कळंगूट पुलिसांनी दिले माहिती प्रमाण फोंडेच्या एकल्यान हे संबंधित कागाळ दाखल केल्या. कागाळे प्रमाण 10 जानेवारीक दुबावीत आरोपी कळंगूटातल्या दुकानात आयिल्लो. ताणे 21 सेकंड हँड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणां वेचून काढली. तातूंत जायत्या आयफोन, सॅमसंग मोबायल फोन आणि आयपॅड हांचो आस्पाव आशिल्लो. दुबावीत आरोपीन 2 दिसां भितर दुकानाच्या कर्मचाऱ्यांक रोख पयशे दिवपाचे उतर दिल्ले आणि सुरक्षा म्हणून IDFC बँकेचे 2 चेक दिल्ले. पूण कबूल केल्ली रक्कम फारीक करूंक ना आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू परतून दिले ना असो आरोप कागाळदारान केला. या प्रकरणात पुलिसांनी आरोपा आड फटवणुकीची केस नोंद केला आणि पुलीस फुडलो तपास करतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारक बांदपाचें काम पुराय जाला आणि बेगीनूच उक्तावण जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हो स्मारक फुडल्या पिळगे खातीर प्रेरणादायी थारतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच ताच्या सरकाराच्या काळात सुमार 70% स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक नोकरी मेळ्ळ्या आणि आतां मेरेन 288 जाणांक नेमणूक पत्रां दिल्यात असोय दावो मुख्यमंत्र्यान केलो. 18 जुनाच्या ह्या दिसा गोंयांत एकूच सगळीकडे आवाज जालो की गोंयांत लोहिया आयलो रे आणि गोंयांत मुक्ती चळवळीक परत एकदा म्हणजे नेट आयलो आणि खऱ्या अर्थात गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची मशाल परत एकदा गोंयच्या प्रत्येकाच्या काळजांतल्यान पेटली. आणि ही पेट्टा असताना सुद्धा वट्ट आमकां 14 वर्सां लागली कारण भारत देश 1947 स्वतंत्र जालो आणि 47च्या उपरांत वट्ट 14 वर्सांनी म्हणजे 1961 या दिसा गोंयाक मुक्ती मेळ्ळी. आमकां 14 वर्सां सोंसलेले हाल, अपेष्टा, कश्ट आणि बलिदान आणि त्याग हो आमी विसरूंक ना आणि नक्कीच म्हजे सरकार तर मुळीतूच विसरूंक ना. म्हणून तर 1955 स्वतंत्र सेनांतल्या संग्रामाक म्हणजे ज्यांच्या प्राणाची आहुती दिली पत्रादेवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर म्हणजे ज्यांच्या प्राणाचे बलिदान दिले ज्यांच्यानी तांकां आयजूय बी 60 वर्साच्या उपरांत सुद्धा तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि 10 लाख रुपयाचो चेक हो तांकां जे आयडेंटिफाईड जाले ते पावले. खूब वर्सां जवळपास 288 लेटर्स आमी एकदा न्ही 2दा ही स्कीम ओपन केली आणि त्या भुरग्यांक परत एकदा म्हणजे त्यांचे जर चुकून कोणी उरला आसत सुद्धा जाल्यारूय तांकां ते ऑफर लेटर दिवची. आज
आम्ही 22 स्वतंत्र सैनिकांच्या भुरग्यांक आज 22 भुरग्यांक ऑफर लेटर दिता आणि उरलेल्या जवळपास 40 भुरग्यांक तांकांय ऑफर लेटर फुडल्या वर्षभराच्या कार्यकाळात दितले. हांवें हे फक्त इतक्याच खातीर सांगता, आम्ही स्वतंत्र सैनिकांचे बलिदान विसरूंक ना. त्यांचो राष्ट्रप्रेम आणि त्यांच्यानी केल्लो त्याग हो आम्ही विसरूंक ना. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशना खातीर तरी ते फावा जावचे म्हणून म्हणजे सरकार जे आसा हे सदोदीत हे याद दवरलेले आसा. पत्रादेवीचे स्मारक थोड्या दिसाच्या भितर पुराय जावपाचे आसा. हय, थोडोसो उशीर लागलो आसतलो, बट 60 वर्सां उपरांत काय जायना. 1955 त्यांच्यानी दिल्ल्या प्राणाची आहुती आयजूय आमकां याद आसा आणि ती तेवत कायम आमच्या मनात उरची, कायम गोंयच्या फुडल्या जनरेशनान उरची. हे स्मारक कित्या खातीर तर हे स्मारक इतक्याच खातीर की देशभरांतल्यान आयिल्ल्या जवळपास 33 फ्रीडम फायटर्स हांच्यानी आपल्या प्राणाची आहुती त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर दिली. ही जनरेशनाचे जनरेशन आमकां सातत्यान गोंयच्या फुडल्या जनरेशनाक याद उरपाक जाय म्हणून ते पत्रादेवीचे स्मारक आसा. थोड्या दिसाच्या भितर ताचें आमी अनावरण करतले. त्या 33 हुतात्म्याची नांवां आणि त्याचभर गोंयभर जे फ्रीडम स्ट्रगलात हुतात्मे जाले त्या सगळ्यांची नांवां आणि हिस्ट्री त्या पत्रादेवीच्या स्मारकाचेर आसतले. ते कायमचे आमकां सदोदीत याद उरचे हाज्या खातीर आमचें सरकार हे वावुरता. वेर्णा बायपास रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रकल्पा खातीर झाडां कापपाच्या विशींचो वाद चड खर जाला. या प्रकल्पा खातीर 342 शेकड्यांनी झाडां कापिल्ल्यान या प्रकरणाची गंभीरतायेन दखल घेवन उच्च न्यायालयान उरिल्ल्या झाडां आसा तशींच दवरपाचो आदेश दिला. ते भायर रान खात्याचे मुखेली रमेश कुमार, जैव विविधताय मंडळाचे सचिव दोतोर प्रदीप सरमुकादम, ICAR खात्याचे अधिकारी, कृषी रान वेवस्थेचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ दोतोर उत्तपा AR या 3 वांगड्यांची नेमणूक करून एका सप्तका भितर थंय तपासणी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी जारी केल्या. या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 24 जून 2026 दिसा जावपाची आसा. गोंय क्रांती दिसा निमतान क्रांतिकाराक आर्गां ओंपतना पक्षाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय हांणी राज्याचे सद्याचे परिस्थितीचेर हुस्को उक्तायलो. ह्या वेळार दत्तराज राउत देसायान गोवा फॉरवर्ड पक्षात प्रवेश केलो जाल्यार तरणाट्यांनी सक्रियपणान राजकारणात वांटो घेवन बदलाची चळवळ गोंयभर व्हरपाचो संकल्प अध्यक्षान उक्तायलो. गोवा फॉरवर्ड पक्षाक राज्य कारभाराची संद मेळ्ळी जाल्यार बायलांक खातीर 33% आरक्षणाची अंमलबजावणी करतले आनी तरणाट्याक फुडारपणाची चड संद मेळटली अशें उतर तांणी दिलें. जाल्यार इनफ इज इनफ पंगडा मदलो जावपाक जाय फुडलो TCP मंत्री, सांगता आमदार विजय सरदेसाय. राम मनोहर लोहिया जे एक बिंग घाले गोंयांत की क्रांती करा म्हणून त्या पुर्तुगेज पुलीस ऑफिसराचो हात असो देऊन ताच्या पिस्तोलाक भिना म्हणून दाखोवन जी क्रांती सुरवात जाली ते 16 वर्सां कितें 15 वर्सां नंतर आमी मुक्त जाले. ही क्रांती दीस हो आज आमी मनयतात. ह्या क्रांती दिसाक आपल्या गांवांत 1700 फ्लॅट बंगले शेअरिंग कॅपॅसिटी कितें गांवांत आमी मायनॉरिटी जातले हो भंय व्यक्त करपी कारापूर सर्वंटच्या लोकांक जे भशेन पुलिसेन भितर उडयल्ले आहा ताजेर हे सरकार आनी पुर्तुगेज तेपाचो तेन्नाचो सरकार हे तेच मनीस आहा, फक्त नांवां बदलल्या आनी जनरेशन बदलना पूण दादागिरी ऑफ द रुलिंग क्लास ही तीच उरल्या. आपले मनशांक मारप, दाळ्यांनी मारप ह्या क्रांती दिसाक आज जर गोंय पिकूंक ना जाल्यार गोंय खंय पावलो. तो गोंय कशें पिकिल्लें आहा क्रांती खातीर. आनी क्रांती कोण करूंक शकता? क्रांती फकत एक वोकल फॉर लोकल आशिल्लोच मनीस करूंक शकता. तो भायलो येवन हांगा क्रांती करचो ना. की गोंयकाराक गोंयांत स्थान ना, गोंयांत गोंयकार म्हणटा ताका प्राधान्य जे मेळूंक जाय तें मेळना, दुसरे सायडीन नोकऱ्यो ना. क्रांतिकारी मनशांक क्रांती दिसाक आमचे एक क्रांतिकारी पक्षाक भितर सरप हाजे परस आनी कांयच वायट ना. सारकें टॉप ते बरें केल्लें आहा, बरें डिसिजन आमचो पूर्ण सपोर्ट आनी पूर्ण तेंको आसतलो. फॉरवर्ड व्हरपा खातीर क्रांतिकारी तरणाटे हांकां बरोबर घेवप आनी जेन्झिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणटा तेजें हांवें म्हणलां
पॉलिटिकल कनेक्ट म्हणलें की न्ही, हो एक पॉलिटिकल कनेक्ट. तो पयलेच एक पक्षान प्रवेश करता. ताजे भशेन ताणें वचून जेन झीक टच करप, कित्याक ते आज 65% ऑफ इंडिया आसा. सो हे लोकांक घेवनूच ती क्रांती करची पडटली. गोंयांत रस्त्यार वचचें पडटलें, गटरांत दिवचें पडटलें, हातान फातर मारचो पडटलो, मागीर क्रांती जातली. फुडें जर आमी निवडून आयले आनी सरकार जालो जाल्यार तांकां जाय तोच मॅनिफेस्टो, होच जो आमी लोकल मॅनिफेस्टो जो आहा, मागीर गोवा चार्टर जो आहा, हो आमी डिपार्टमेंट करतले. आतां आमी काँग्रेसी कडेन एलायन्सान आसा. आमचे काँग्रेसीचें कोणा कडेन वायटपण ना, गिरीश चोडणकारा कडेन वायटपण आमचें कांयच ना. पूण काँग्रेसी कडेन आनी बरें आमी काम करून एक खरी बदल हाडपा खातीर जें कितें आमी करूंक जाय तें सगळें केलें. तें म्हाका परतें रिपीट करपाचें ना. नाशिकचे दवरतले बी हांव काय म्हणटा, हांव फकत म्हणटा की बऱ्या लोकांक बरोबर घेवन आमी एक मॅनिफेस्टो करतले आनी लोकांक आमकां जर दिसलें पळय आमी पडपाक उबे रावचे ना, यूथ प्रिफरन्स आमी जिखपाक रावतले. आनी म्हाका जर चान्स सगळे सीट घालूंक मेळ्ळो जाल्यार हांव 33% बायलांक रिजर्वेशन दितलो. क्लियर, 33% आमचे सीट बायलांक आसतले. नवे भुरग्यांक टिकेट्यो दितले. प्रिफरेबली जे पयले पार्टीन आयले तसल्या लोकांक दितले. पुणून विनेबिलिटी ही आमी विसरूचे ना. फायनली राजकारणान विनेबिलिटी इम्पॉर्टंट. इनफ इज इनफ मुवमेंट हो बरे भशेन इश्यू हाताळटा. तांचे बरोबर जस्टीस आहात, म्हळ्यार तांचे कडेन लिगल मायंड्स आहा, तांकां एडवायस दिवपी बरे मनीस आहा, एक्टिविस्टूय तांचे बरोबर आसा. म्हाका दिसता की फुडलो टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मंत्री ह्या इनफ इज इनफ मुवमेंटाचो मनीस आसपाक जाय. आमचो फाल्यां पक्ष आयलो जाल्यार असले मनशाक आमी फुडें घेवन गोंयांत प्लॅन डेव्हलपमेंट म्हणटा आमी हाडटले. कोणें केन्ना नोटीस करूं नाशिल्लो जो प्रवास फेब्रुवारी म्हयन्यात 23 तारखेर स्टार्ट जाल्लो. आमचे ते शेवणा आनी ऑर्डर म्हाका दोन कोळशाच्यो जेटी येताल्यो, तेन्ना जो प्रवास स्टार्ट जाल्लो तो प्रवास हांगा पावतलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूं नाशिल्लें. कुडचड्यार जर पळयलें आमकां गार्बेज प्लांट नाका आशिल्लो, हाडून आमचे तकलेर थापलो. एसटीपी प्लांट आमकां नाका आशिल्लो, हाडून आमचे तकलेर थोपलो. व्हडल्या तो हत्ती रवींद्र भवन हाडून दवरला, नाका आमकां तें, तरी पूण आमचे तकलेर हाडून थोपलो तो. ज्यो ज्यो वस्तू आमकां नाका त्यो हाडून कोण तरी एकलो मनीस आमचे तकलेर थोपता आनी भंयान सगळे लोक कुडचडकार ताका ओगी रावता. कित्याक लागून म्हाका आज मेळ्ळें काय ना, ताका भिवपाची कांयच गरज ना. तो हांगचो न्ही, तो भायल्यानूय हांगा रूल करता. हो मनीस ताचें नांव वचून घेना वायचे दिसा. हो मनीस आमी जर मुखार सरले, हो आमचे जे फाटल्यान लोक आसा तांकां फोन करून धमकी दिता, बाबा तुमी ताचे बरोबर कितें करता काय म्हणून. म्हळ्यार आमी जर मुखार सरले, आमी जर कितें कोणा जस्टीस दिवपाक मुखार सरले जाल्यार हो तांकां फाटल्यान वता आनी धमकी दिता. गोंयांत रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर ट्रॅफिक सेल आनी येरादारी खातें यत्न करता. अपघात प्रवण वाठार वळखून येरादारी पुलीस गरजेचे उपाय करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. तशेंच गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात. देखून सगळ्यांनी पुलिसाक सहकार्य करपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री सांगता. राज्यात रस्ते अपघात वाडत आसा आनी हाका लागून जायत्या जाणांचो बळी वयता. राज्यात येवपी पर्यटक रेंटकार गाडयो घेवन आपल्याक जाय तशें चलयतात आनी हाका लागून अपघात जावन जायत्या जाणांचो बळी लेगीत गेला. मजगतीं रस्ते अपघाताचेर नियंत्रण हाडपा खातीर येरादारी खातें यत्न करीत आसा. गोंयांत येवपी पर्यटकांनी येरादारी नेम पाळचे अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. म्हणजे ॲक्सिडंट रोखपा खातीर मागीर पुलीस ट्राफीक सेल आसूनी, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसूनी, ह्या सगळ्यांच्या बरोबर मेळून आमी गोंयांतले ॲक्सिडंट कमी करपा खातीर सातत्यान जे ॲक्सिडंट प्रो झोन आसतले ते रेक्टिफाय करपाक आसतले, रस्त्याचे लायनीन आसलेले पुलीस आसतले, हे खूब मोठ्या प्रमाणात काम करीत आसा. हांगासलो ट्युरिस्ट येवपी तांच्यांनी हांगासले रुल्स फॉलो करचे, जेणे करून आमी सातत्यान अतिथी देवो भव ह्या पद्दतीन तांचें स्वागत करता. जाल्यार राज्यांतले कायदे फॉलो करपूय हें तांचें काम आसा. म्हणून म्हाका दिसता ते जर करीत जाल्यार मोठ्या प्रमाणात आमी क्रायम कंट्रोल्स हांगासर दवरपाक शकतले. दुसरे वटेन गुन्यांवांचेर नियंत्रण दवरपा खातीर पुलीस आपल्या पद्दतीन वावुरतात. देखून सगळ्यांनी पुलिसांक सहकार्य करपाची गरज आसा. तशेंच रेंटाक रावपी टेनंट्साचो गुन्यांवांत चडशे फावट संबंद आसता अशें मुख्यमंत्री सांगता. आयकात. राज्यांतल्या सगळ्या लोकांनी पुलिशेक सहकार्य करपाची गरज आसा. आमी पळयता की क्रायम, चोरी ह्या सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपा खातीर आपल्या परीत पुलीस खूब मोठ्या प्रमाणात हे काम करीत आसा. राज्याचें जें सहकार्य मेळत, म्हणजे आमी जशें म्हणटा
की टेनंट व्हेरिफिकेशन्स आमी कांय दिसा पयलीं लॉन्च केले. टेनंट व्हेरिफिकेशन निमित्तांत गोंयांत येवपी आयदर लेबर आसत किंवा बाकीचे आसत हांचें व्हेरिफिकेशन जावपाक सुरवात जालां, जेणे करून ताजेर कंट्रोलूय येवपाक लागल्या. म्हाका दिसता 100% आपल्या घरांत जाका आमी दवरता ताजें पुलीस व्हेरिफिकेशन करून घेवप ही काळाची गरज आसा. जर तें घेतलें ना जाल्यार आमी वेगवेगळे इन्सिडंट पळयता, विच इज खासा करून आमी घरांत दवरलेल्या टेनंटा खातीरच जाता आनी ताजो मागीर पश्चाताप करपाची पाळी ही खुबश्या गोंयकारांचेर आतां पर्यंत आयल्या. पुलीस भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेचेर आधारीत केल्या. हालींच भरती जाल्ल्या PSI बॅचाक प्रशिक्षणा खातीर दिल्लीत धाडल्यात. तशेंच भविष्यात पुलीस दळाक चड सक्षम करपा खातीर यत्न सुरू आसात, अशेंय मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पुलिसींतली रिक्रुटमेंट आसतली ही बी खूब मोठ्या प्रमाणात एक्सपर्टायट ट्रान्सफरंट मेरिट बेस करपाची जी संकल्पना मांडल्या ताकाय खूब मोठो हो सहभाग आस्पाव जाला. नुकतेच PSI म्हणून भरती जाल्ल्या सगळे PSIची बॅच ही दिल्ली हांगासर ट्रेनिंगेक गेल्या. त्याच बरोबर थोड्याच दिसाच्या भितर पुलीस भरती बी ही स्ट्रीमलायन करून जाता तितके बेगीन आनिकूय बी पुलीस फोर्स हे ज्यादा तर भरती आमी करून घेतले. गोंय हे एकमेव राज्य आसतलें कारण कंटिन्युअसली होमगार्ड म्हणून सर्वीस करपी ह्याच होमगार्डाक पुलीस सेवेत भरती करून घेवपी हे फक्त आनी फक्त गोंय राज्यातूच शक्य जालां कारण तांची सर्वीस डेडिकेशन हे तांकां फावो जाता. म्हणून म्हणजे होमगार्ड टू पुलीस करपाची काम हे आमच्या ह्या संकल्पनेंतल्यान आमी तें साकार केलां. सातत्यात आमी पळयता की पुलीस हे आपली ड्युटी फॉलो करता आसतना राज्यांतल्या वेगवेगळे क्रायम जावचे न्ही म्हणून सातत्यात प्रयत्न करता. लोकांनी बी म्हाका दिसता पुलीस डिपार्टमेंट्स आनी बाकी सगळ्यांक सहकार्य करचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेंच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजाक दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर.